मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिमी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिमी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळापूर्वी देवा सोबे असलो देव पण तुझे लिपो मुनशा कुडगेव आयलो पाताक मात्र एक साडून मोनीसा जियेलो ओंड्यारूपी मनशाक तुबे सांगा तुझो पक्षाक सदांच दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिमी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या निमान्याच्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेवेन जीवित जोरो पायशी सांचे दुले ओडो वाईन मास्रगत कन तुझे कुडी बदलय मुझ्या उघडा सकरात म्हणून सोम्या तुवे शिसांकादेश दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिवी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या Hallelujah 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 आराधन तुका नमस्कार महिमा तुका स्तुती तुका पवित्र सक्रमेंट महिमा तुका तू करोस आणि जीव हजर असाय तुझे हजर पण या घडीने ओळखून घेता तुझे मुखार आम्ही सर्व तुका आम्ही नमन करता तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही स्तुती करता सोम्या जेजू या आराधना वेळा तुझे हजर पण आम्ही बघता सोम्या या आराधना वेळा विशेष तरेन तू आमचे संगी राव सोम्या
आमकां हर एकल्याक तूं आपोड सोम्या तुज्या सत्तेन भर सोम्या तुज्या कृपेन आमकां हर एकल्याक अभिषेक सोम्या या आराधना वेळा तुजो मोग चड आनी चड अनुभव करूंक साकोंक आमकां कृपा दी सोम्या त्या मोगांत रावोंक आमकां कृपा दी सोम्या त्या मोगांत आमचें जिवीत बस सोम्या आमकां हर एकल्याक तुज्या मोगा मंदमेंताची हातेर जावन तुजो मोग हेरांक वांटूंक आमकां कृपा दी सोम्या सोम्या या आराधना वेळार हांगासर जमलेल्या या सर्व भाव भयणी तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोम्या विविध माध्यमां वरवीं आराधना वांटेली जावच्या हर एका भाव भयणीक तांच्या कुटुंबांतल्या हर एका साध्यांक तांच्या कुटुंबांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोम्या विशेष कृपा सगत या आराधना वेळार तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत वाळून दी सोम्या तुझ्या बेसांचो शिवर तांचेर वाळून दी सोम्या तुजो दैवीक मोग या आराधना वेळार विशेष तरेन तांकां अनुभव जावं दी सोम्या तुज्या दैवीक सत्तेचो स्पर्श तांकां हर एक लागीं जावं दी म्हणून मागता सोम्या मोगळाचे जावं प्रत्येक जावं थोड्या दिसांनी जावं वेसतो बायबल कन्वेन्शन तुज्या पांयां तळा समर्पण करता आयोजकांचेर तुजे विस्तार आशीर्वाद मागतना या बायबल संमेलनांत हजर जावच्या याजकांक हर एक लागीं तुझ्या आशीर्वाद दे सोम्या तुझ्या कृपेन बस सोम्या सबार लोकांची मनां उसवाडून या संमेलनात वांटेली बरेपण जोडून हर एकल्याच्या मदीं उसवाद दे सोम्या हर एकल्याच्या मदीं उसवाद दे सोम्या आनी थामरे पात तुजी दैवीक सकत कृपा या संमेलना मार्फत गांवसवातेर आमच्या केसीच्या हर एक कुटुंबांतल्या हर एक सदैव जिवितान वाळो भावक सोम्या सोम्या आमचे संगी राव सोम्या आमचे संगी राव सोम्या तुझ्या दैवीक मोगान आमकां बस सोम्या तुझी दैवीक सगत अनुभव करूंक दी सोम्या तुझ्या स्पर्शन आमकां बस सोम्या बरी भलायकी बरेपण दी सोम्या आमची सगत सोम्या आमच्या बदलेक तो राव सोम्या सोम्या तुका जावं वरदान नामा सोम्या तुका जावं महिमा स्तुती सोम्या तुका जावं होगळाप आता आनी सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो मान आणि महिमा तुका सोम्या म्हणून आमी गायले मोगाचे नो खंडीत आमची मान होगळाप आराधन स्तुती फावो जाल्लो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त या भोव पवित्र साक्रामेंतांत कोरोस आजार आसा मोगाचे नो वेळा काळा पुर्वी देवाचो व्यास जाल्लो शब्द मनीस जालो शब्द या संवसाराक आयलो शब्द आमचे सांगाता जियेलो आणि आमचे खातीर मनीस जाल्लो तो देव आमचो इम्मानुएल आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त या भोव पवित्र साक्रामेंतांत कोरोस आजार आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या सोम्याक आराधन करूंक त्या सोम्याक नामान करूंक त्या सोम्याची स्तुती गावंक त्या सोम्याचो मोग साकोंक अनुभव करूंक या संजेच्या वेळार या प्रशांत वेळार आमी हांगासर आसाव मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचे खातीर मनीस जाल्लो देव आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त या भोव पवित्र साक्रामेंतांत कोरोस आजार आसा मोगाचे नो इसाया प्रवादी अध्याय 43 वाक्य 1-3 आमी सोबीत उतरांत इसर आसात इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजोच तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो न्हंयंतल्यान वेशी जाल्यार ते तुका बुडोवचे नात उज्यांतल्यान तूं सरशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय उज्याचो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवंदार. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवंदार. मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्यात जिवया देवा मुखार आमी आसा मोगाचे नो
उदकांतल्यान आमी वेशाव आमी बुडचे नाव उज्यांतल्यान आमी पासारताव आमी उतरोवन वेताव आमी उलपोवन वेचे नाव आमचो नाश जावचो ना कित्याक आमी एक सोरेनय आमच्या बगलेक आमचो सोमी आसा आमचो शिपाई आसा आमचो पागोर आसा आमचो सागोर आसा आमचे सर्वस्व आमच्या बगलेक हर एका घडये रावता मोगाचे नाव त्या देखून आमकां कसलीच बेबिरान ना त्या देखून इजाया प्रवादी म्हणटा भिये नाकात हांवूच तो हांव तुमचो सर्वेस्व देव तुमचे सांगात आसा तुमच्या बगलेक आसा मोगाचे नाव आमच्या जिवितांत थोडे पटी कश्ट येताना सोडून घालतना आमी खांगाल जाता देदेस्पो जाता मोगाचे नाव आमी रडता आमी पुरपुरता दुर्साता खांगाल जाता जिवितांत कितें करचें म्हणलें समजना पूण सोमी परतून आनी परतून सांगता भिये नाका हांव तुजो सर्वेस्व देव इस्रायलाचो खरो जीव देव तुजो सुडवंदार तुजे सवय आसा म्हणलो तो बरोवचो आमकां हर एकल्याक सोमी जेजो क्रिस्त दिता मोगाचे नाव तेलगून कीर्तन 105 वाक्य 4 आणि 5 अशें म्हणटा सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा सदांकाल ताचे मुखामळ सोदा ताणें केल्ल्या असर्यांचो आनी विस्मिताचो ताणें उसारलेल्या निर्णयांचो उगडास धरा कितली सोबीत उतरां मोगाचे नाव सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा सदांकाल ताचे मुखामळ सोदा थोडे फुडें आमी कितें करता आमच्या जिवितांत कश्ट दूख पिडा शिडा समस्या आयल्या वेळार आमी कोणा सोदता कोणाची मुखामळां पळोवंक आशेता कोणाची पदवी ताची सकत आमी पातयता त्या देखून तांचे कडेन आमी धांवता आमचे दूख कश्ट तांकां आमी सांगता कित्याक आमकां तांचेर पातयनी तांचेर विश्वास तांचेर आमचो बरोवचो पूण सोमी आमकां म्हणटा मोगाचे नाव कीर्तनकाराच्या उतरान सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा सदांकाल ताचे मुखामळ सोदा ताणें केल्ल्या असर्यांचो आनी विस्मिताचो आनी ताणें उसारलेल्या निर्णयांचो उगडास दवरा त्या देखून आमी गदाळाय म्हणचे ओ देव विश्वासी देव मोगाचे नाव ताणें कितें सांगलां ताणें कितें बसयलां ताणें कितें सल्लो केला सदांकाल पालता तसलो उगडास दवरतलो आमचो सोमी आमचो सोडवंदार आमचे मुखार आसा मोगाचे नाव त्या देखून कीर्तन 104 वाक्य 1 म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो व्हरतो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय ही उतरां एक घडी आमी सांगात मुनयांगी मोगाचे नाव सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो व्हरतो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो व्हरतो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय मोगाचे नाव सोमियाच्या पदवीचेर ताच्या सक्तेचेर ताच्या वैभवाचेर परतून उतरां आमी मुनिया मोगाचे नाव आमचो देव सर्व सक्तेवंत बळवंत जिवो खरो आनी ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या देखून बसुल्ल्या कडेन एक हात आमचो उजवो हात आमी वयर करया आनी परत इंत उतरां आमी सांगता मुनिया मोगाचे नाव सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो व्हरतो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो व्हरतो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय सर्व आमी एक घडी दोळे धांबया मोगाचे नाव सगळां एक घडी आमी दोळे धांबया आमकां त्या सोमियाच्या पांयां तळा एक घडी आमी समर्पण करिया लेट अस सरेंडर आवरसेल्व्स into the hands of the Lord, into the hands of the living God who is present over here, who is with us. आमचे संगी आसा आमचे समकर आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां तेच्या पांयां तळा समर्पण करिया आमचे समस्ये आमचे कश्ट
आमचे दूख, आमची विडाशिडा, आमचे एक स्वरूपन कितें आमचे भितर आमकां बघता सगळे ह्या घडये ताच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. ताच्या शक्तीचेर, ताच्या वैभवाचेर, ताच्या पदवेचेर, ताच्या महिमेचेर आमी विश्वास दवरया मोगाचें न्हू. विश्वास दवरया आनी त्या देखून आमकांत ताच्या पांयां आमी समर्पण करया, संपूर्ण तरान समर्पण करया. आमचे कश्ट, दूख, समस्या, पिडा शिडा सगळें ताच्या पांयां आमी समर्पण दवरया. आनी एक घडी त्या सोम्या कडेन आमी उलोवया मोगाचें न्हू. आमचो देव जिवंत देव मोगाचें न्हू. आमी पातयेल्लो, आमी विश्वास दवरलो तो देव जीव देव मोगाचें न्हू. आमी उलो मारतना आयकोनसो देव, आमी रडतना आमचे सांगाता रडसो देव, आमी पडतना आमचे सांगाता पडोन आमकां उखलोसो देव, आमचो देव जीव देव. तरी पूण ताचे कडेन एक घडी आमी उलोवया. आमचे सुख दूख ताका उसारया मोगाच्या भावा भयणी. सांगी आमच्या काळजांत तावन आमची बोगणां, आमची आशा आकांक्षा, आमच्या भितर आमी कितें बगता तें सगळें आटे विटे ताच्या पांयां आमी दवरया, ताका समर्पण करया, ताचे कडेन उलोवया, ताका आमी सांगया मोगाचें न्हू. तो आयकता, आमकां हर एक लेगी आयकता, आमकां हर एक लेगी आमच्या नांवान तो वळखता. ताचे कडेन आमी उलोवया मोगाचें न्हू, सांगया. त्या सुम्याची पदवी महिमा वर्णून आमचो जीव देव म्हणे वळखून आमी सांगता गावया. नानु ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು. ಪಾಠ ನಂಬರ್ 126 126. सर आमी उबे रावया. ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು. ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು, ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು. ರಾರಾರು ಅಲ್ಲೆಲು ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲು ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರಾರಾರು ಅಲ್ಲೆಲು ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲು ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हांव कितलो किरकोळ जाल्यार जेजू म्हणटा हांव ताका जाय. म्हजें मन बदलून म्हजे खातीर फातक्या खातीर जिवी दिल्लो तो जावन आसा. म्हजो देव, म्हजो सोडवणदार, म्हजो बुजोवणदार, म्हजो सोमी. ताच्या सोम्याक आमी आराधन करया, नमन करया मोगाचें न्हू. ನೀ ಚರುಣಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು, ನೀ
ಕೊಟ್ಟರೇಸು ಪಾಪಿನ ಮನ ತಿರುಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು ನಾನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು मुझे दुष्पत्या जिविताच्या पैना वेळार मुझे संगता हर एक घडये रावन म्हाका राखसो म्हाका सांबाळसो मुझे जिवीत सोलोन वरसो दिसपरतो म्हाका ग्रास दिवचो आमी मागता बापा दिसपरतो ग्रास दी आनी तो दिसपरतो ग्रास दिवचो आनी त्या मारी पाद आमचे जिवीत सोलोन वरसो आमचे जिविताचो दातार आमचो धनी आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा तसो मोग आमी सागया ताजे बरेपण या घडये आमी वळखून घेवया ताका आमी स्तुती मान महिमा दिव्या मगाचे नाव ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು ಹಸಿವಿಂದ ಬಳಲಿರಲು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು ಹಸಿವಿಂದ ಬಳಲಿರಲು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Erganduga sumianchis. Erganduga sumianchis. Erganduga sumianchis. Erganduga sumianchis. Hoglabduga sumianchis. Hoglabduga sumianchis. Hoglabduga sumianchis. Hoglabduga sumianchis. Mahimanduga sumianchis. Mahimanduga sumianchis. Mahimanduga sumianchis. Mahimanduga sumianchis. Tudiduga sumianchis. Tudiduga sumianchis. Tudiduga sumianchis. Tudiduga sumianchis. Pranipaduga sumianchis. Pranipaduga sumianchis. Pranipaduga sumianchis. Pranipaduga sumianchis. Vandanduga sumianchis. Vandanduga sumianchis. Vandanduga sumianchis. Vandanduga sumianchis. Hallelujah. 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 बुशामी मोगाल भवन आणि बहिणीनो आमचे समकर आमचो देव आसा आणि तो जावन आसा आमकां गूण करचो देव आमकां गूण करचो देव आमचे समकर आसा मोगाचें न्हू काल हांव एलोशियस कॉलेजीक एक क्लास काडून गेल्लो थंयसर एक कोर्स जाता आसा जरोंटॉलॉजी आनी त्या भुरग्यांक एक क्लास काडून आनी अशें उलयतना थंयसर आसली एक व्यक्ती म्हजे कडेन एक सवाल विचारन म्हणाली मालगड्यांच्या घरांनी मोस्तू जाणां आसात पूण केदाळाय कित्याक तांच्या जिवितांत नेगेटिव्ह 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 नकारात्मक चिंताक नकारात्मक उलोवणे आनी खंयच्याय ती तृप्ती ना हर एकाकी दुरसोने 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 हे कित्याक घेवन आय सर हांवें सांगलें साबार कारण आसूंक बरो पूण एक कारण मुस्तबोडी आमचे भितर आसले ते गूण जायनातले गायी थामानातले गायी जावंक बरो आत्मीक गायी मानसीक गायी सायकोलॉजिकल गायी कसंय आमचे ते भितर असे गायी
आणि हाका लागून आमच्या भितर समाधान ना, तृप्ती ना, आणि त्या देखून हे भितर समाधान ना, तृप्ती ना, संतोष ना, आणि आमच्या दिसपत्या जिविताच्या विविध गणितांनी विविध संगती मारिपात सभारपोटी हे भायर येता आणि आम्ही आणि एका व्यक्ती लागी एक बरो संबंध बांधून हाडूंक आणि खंयसर आमी आसाव थंयसर थोडे पटी आमकां समाधानेन तृप्तेन जिवंक ते सोडना. कित्याक म्हजे भितर आसले ते गायी गूण जायनातले गायी ती कोडू गडिता म्हज्या जिवितांत घडली ते म्हाका म्हज्या जिवितांत नकारात्मक नेगेटिव्ह एक व्यक्ती जावन थोडे पटी बदलता आणि त्या मारिपात एक संगती हांव त्या नदरेन पळोवन त्यात संवसारांत सबारपटी रावोंक प्रयत्न करचे आसा. त्या देखून आमी खदाळे म्हणचे द इनर हिलिंग नीड टू टेक प्लेस. म्हजे भितरले गायी गूण जायचे. जर तर म्हजे भितरले गायी गूण जाता जाल्यार हांव एक बरो संबंध बांदून शकता, दुसऱ्या लागीं मोगान जियोंक शकता आणि ताचे चड म्हजें जिवीत हांव संतोष भरीत समाधानाचें तृप्तेचें नंदन जिवीत करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग चनो ये पूरो गाई मुझे भीतर असले ये गाई गुण करसो एक मात्र व्यक्ती सुमी जेजो ख्रिस्त मोगाचनो. जर आमी केदना ताचे सशी येता आमची खाल जमना ताका आमी उगडता आमकांत ताच्या पांयां तळ आमी न्ही जावन समर्पण करता आनी ताची सकत ताची पदवी म्हजेर राजवड चलोवंक हांव केदाळा मागता. तो सुमी म्हज्या जिवितान प्रवेश जाता. म्हज्या गायी ते नितळ करूंक म्हजे गायांतले ते गुण जावंक सुमी म्हाका कृपा दिता मोगाचेनो. निर्गमन पुस्तक अध्याय 15 वाक्य 26 म्हणटा सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो तुमी आयकशा जाल्यार ताचे दिश्टीक सारके म्हूण दिसता तें करशा जाल्यार आनी सर ताच्या आज्ञांक कान दिवन ताचे सर कायदे पाळशा जाल्यार इजिप्तार धाडिल्ली क्यास्त हांव तुमचे धाडचो ना. कित्याक हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता, जो बरी करता. त्या देखून मोगाल भावन आनी भयणीनो केदना आमी ताच्या कुशीक घालती मान घालता, ताच्या आज्ञा प्रकार जियोंक आमी प्रयत्न करता आणि आमचे जिवीत ताच्या मांडावळी प्रमाणे आमी चलोवंक प्रयत्न करता. देव म्हणटा सर्वेस्पर म्हणटा हांव तुमकां बरी करता, हांव तुमकां गुण करता, हांव तुमकां बरी करता, हांव तुमकां सकड गायांतले नितळ करता म्हूण तो म्हणटा. इसाया प्रवादी अध्याय 53 वाक्य 5 म्हणटा पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो, ताचेर पडलेले केस्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. पण आमचे खातीर ताणें कुर्साक वेंग मारली, आमचे खातीर ताची कूड ताणें कुर्सायली, आमचे खातीर ताणें कूड ताणें बेसां केली आनी त्या गायां मारिपात कुरपा सकत आमकां वाडली. आमचे गायी थांबोवंक, आमचे गायी गुण करूंक आनी आमकां आत्मीक तरान गठाई बरेपण दिवंक शकता तसलो तो सुमी मोगाळ भवनो आनी भयणीनो. तातूंत किर्तन 147 वाक्य 3 म्हणटा पापसाल्लीं काळजां तो बरी करता आनी तांचे गायी तो बांदता. पापसाल्लीं काळजां तो बरी करता आनी तांचे गायी तो बांदता. तेलगून मोगाळ भवन आनी भयणीनो केदना आमी ताच्या पांयां तळा येता, आमी सरपडता मोगाचेनो. आमचे दूख खंत बेजाराय ताच्या लागीं आमी उसारता. आमची बेसां जाल्लीं आमची पापसाल्लीं काळजां तो बरी करता मोगाचेनो. आमकां आमचे गायी तो बरें करता, आमकां तो बरी भलायकी बरेपण दिवंक शकता मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो. त्या देवा मुखार आमी आसा. त्या देखून तूं जेरमाया प्रवादी अध्याय 30 वाक्य 17 म्हणटा हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गायी बरें करतलो. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गायी बरें करतलो. त्या देखून एक मात्र सकत आमची गायी कसलेय गायी जावंक बरो, कुडीचे मात्र न्ही, आमचे भितरले आत्मीक मानसीक आमचे गायी मोगाचेनो आमच्या जिवितान आसले सगळे थांबोवन बरें करचो, आमकां बरी भलायकी दिवचो आमचो सुमी जेजो क्रिस्त आमचे मुखार आसा मोगाचेनो. परतून जेरमाया प्रवादी अध्याय 17 वाक्य 14 म्हणटा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें.
कित्याक हांव तुजी स्तुती करता, हांव तुजी स्तुती करता. एक घडी उतरां आमी सांगाता म्हणी आमचे दोनी हात आमच्या दवरया. एक घडी मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांतले कितेंय गाय आसात मोगाचें न्हू, आमचे भितर कितेंय कोडू घडीत आसात, म्हाका बोगसूंक कश्ट जावचें वा कोणाय कडेन राग द्वेश हागे मोसोर म्हज्या थंय आसा, सगळी एक घडी उडा सागान सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. कोणीय म्हाका दुखयलां ताका बोगसूंक कश्ट जातात, कोणीय म्हाका अन्याय वायट केलां तांकां बोगसूंक कश्ट जातात, ते गायी म्हज्या भितर आसात, जावं बरो म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांनी म्हज्या मोगाच्यांनी. तशेंच म्हज्या जिवितांत अवचित घडली थोडी घडिता, म्हज्या काळीज पापसिलां, म्हजें जिवीत बेसांक गेलां आनी एक गायी गूण जावंक हांव कश्टातां. ते गायी ह्या घडये सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू, समर्पण करया मोगाचें न्हू. कितेंय पिडा कितेंय समस्या तुज्या कुडी भितर आसात ताका लागून तुजें जिवीत चिरडाता कश्टाताय, जेजू कडेन सांग, जेजू कडेन सांग ते गायी गूण करूंक. मोगाच्या बाबा भयणी सांग जेजू कडेन ते गायी गूण करूंक. तुज्या उणेपणाक लागून, तुज्या तस्कत गाय लागून कितेंय वायट आदारलां, कितेंय उणेपण जालां, सोडून घडलां आनी आज ती कोडू घडिता तुज्या जिवितांत खांत येतात, खातात तुजें जिवीत आनी ताका लागून तूं खर घाताय जाल्यार सांग जेजू कडेन, सांग. हांगा आसा बोगसानेचो दातार, हांगा आसा काकुलतेचो सागर, हांगा आसा भलायकेचो वैज. मोगाच्या बाबा भयणी सांग ताका, सांग ताचे कडेन उलय, उलय ताचे कडेन सांग. तुजें बापसल्लें काळीज, बेसन जाल्लें काळीज जावं बरो तुज्या भुरग्या बाळा वरवीं, तुज्या मोगाच्या मनशा वरवीं तुवें साबार बरें गेल्लें पूण तुका वायट 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 दूख मेळना, बेजाराय मेळना, तुजें काळीज बापसालां, रडताय. सांग तुजी दूख वा एक स्वरुपानो तुजी म्हणली कोणी नान म्हणलें ती दूख गायी तुजे भितर आसात, सांग जेजू कडेन, उसार जेजू कडेन. जेजूच्या पांयां तळा समर्पण कर मोगाच्या बाबा आनी भयणी, समर्पण कर आनी त्या जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. ही उतरां जेरमाया प्रवादीची म्हज्या सांगात एक घडी सांगाता म्हणया तुमकां संपूर्ण तरान तुमचे सगळे ते गायी गूण जायनातले गायी, पापसल्ले ते गायी, काळीज मन सगळे सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण कर. आज आमी सुमये कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. म्हणजे सांगाता तुम्ही म्हणजे सर्वेस बरा म्हाका बरो कर, सर्वेस बरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर, म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, आनी म्हाका तारण मेळटलें. कित्याक हांव तुजी स्तुती करता, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. सर्वेस बरा म्हाका बरो कर, सर्वेस बरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर, म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, आनी म्हाका तारण मेळटलें, आनी म्हाका तारण आनी मेळटलें, म्हाका तारण मेळटलें, आनी म्हाका तारण मेळटलें, आनी म्हाका तारण मेळटलें. तर आमचे गायी ह्या घडये गूण जायचे मोगाचें न्हू. आमचे थंय कितेंय कोडू घडिता, कितेंय बेजारे आसा, आमचे काल जमाना नितळ जावंक जाय. देखून आज त्या जेजू कडेन आमी मागया, आपोड जेजू म्हाका, आपोड गूण कर जेजू म्हाका, गूण कर म्हणून त्या जेजू कडेन आमी मागून गावया. गीत 119 पान नंबर. हे गीत आमी गायता आसतना आमकां समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमचे भितर कितेंय कोडू घडिता, गायी आसात, बोगसान येतले, बोगसूंक असाध्य जाल्ले सगळे ताच्या पांयां तळा समर्पण कर. ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. जेजू म्हाका आप माग बाबा भयणी आपोड जेजू म्हाका आपोड. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला, सुमयाच्या त्या अमोलीक रक्तान तुका धुवन नितळ करच्या माग. जेजू म्हाका गूण कर, गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी रडोन माग. पिडा शिडा मोजी सगळी पिडा शिडा गूण करचो वैज दैवीक वैज हांगासा सुमी आमचे मुखार आसा. तुजे खातीर मागणी कोणी तुजे लागीं मागूंक शकना. तुजे खातीर सांगाय आपोडच्या खातीर ह्या घडये माग बाबा भयणी माग. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा मोजी तुलिवा. पातकी स्त्रीन तुका
बावळताना पडलें कश्टल्याक तुवें बरें केलें बावळतान हांव तुका सोम्या आसा पडटां पांयां तळां तुज्या सरपडटां सोमिया उलो मार तुझ्या काळजांत तुझ्या मागण्याक खांदी मग आपोड कर म्हणून उलो मार दुनिया त्या दुनियाक सोम्याक उलो मार तुझ्या मागण्याक खांदी उलो मार बाबा बहिणी तोंदी कुरपेची सर जिणेन म्हज्या सोमिया सदां सुवाळोवन दे कुरपेची सर जिणेन म्हज्या सोमिया सदां सुवाळोवन दे समर्पण कर बाबा परतून समर्पण कर तुझे दुःख कष्ट बेदराई गाई किती गोडगडी सांग सोमिया आपोड अंग सरस्वती हरि एक भाव बिनिक आपोड सोमिया विविध माध्यम मरीमध्ये आराधना वाटेली जाऊन त्या भावनांचे गाई गुण कर सोमिया गुण कर त्यांची बिगडा शिडा सगळी निवार सोमिया भाव दंगा आधादी सोमिया सर्ग संसारासो ननी तूं जावन आसाय सर्गीन तावन धाड तूं आमचेर देणे पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी बेसांवांनी भरमोची जिणे सोमिया जेसू कांदी दुनिया जेसू मागण्या गुमानतोंदी कुरपेची कुडी म्हज्या सोमिया सदां सुवाळोवन दे कुरपेची कुडी म्हज्या सोमिया सदां सुवाळोवन दे power flow Jesus touch Jesus touch आपोड पवर्तान पात्यनीन आपोड सोमिया आपोड सोमिया अंग सरसल्या अंग सरनातल्या आम्ही कोणाकडे मागतो त्या सर्व आपोड सोमिया आपोड तुझ्या दैविक स्पर्श आपोड सोमिया touch Lord touch heal them Lord Jesus heal them healing power at this point touch Lord Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus hallelujah touch them hallelujah Jesus touch them Lord Jesus touch them heal them Lord Jesus heal them सोमिया आपोड सोमिया गुड कर सोमिया त्यांच्या मोती को कोडी को भलाई की दी सोमिया समाधान दी शांती दी सोमिया संतोष दी सोमिया त्यांच्या कष्ट दुःखा वेळा राव सोमिया त्यांच्या बगले बगले राव सोमिया त्यांच्या कष्ट कृपा दी सोमिया तुझ्या हजर पण कृपा दी सोमिया touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus adore you Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Jesus praise the Lord Praise the Lord. Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. मोगाल भवन आणि बहिणीनो थोडे दिस आधी कुलशेखर आमचे कॅरिझमॅटिक प्रेयर पंगडाचे रिन्युअल पंगडाचे एक मिटींग आसले विविध मागण्या पंगडाचे सांदे थंयसर आजार आसले आणि तो वळो सवारांची एक आशा आकांक्षा आणि सवारांनी उसारलेले आसा आमकां घरांनी वचूंक भेट करूंक पिडेस्तां खातीर मागोवंक कुटुंबां खातीर मागोवंक कुटुंबांतल्या सान्यां खातीर मागोवंक अवकाश करनी जाय कोण कोण येवंक मागता आमकां एक अवकाश मेळाचे आमी वचून मागता आनी तो थोड्यांनी सांगलें आसा आमी वचून मागिल्ल्या वरवीं आमी
सोन मागिल्ल्या वरवीं त्या कुटुंबांत बरेपण जालां, त्या व्यक्तीच्या जिवितांत बरेपण जालां, ताची पिडा शिडा गूण जाल्या, तांकां बरी भलायकी मेळ्ळ्या, साबारांनी सांगलें आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाल भावन आनी भयणीनो, आमी म्हणची आमी सकड मोगाचे न्हू, आमी सकड पवित्र स्नान मेळ्ळेली, आमी हरी एकली. सोमियान आमकां अभिषेक केला, आमी अभिषिक्त व्यक्ती. सोमियान आमकां आपोवन सोमियान आमकां विसलेली मोगाचे न्हू. देखून आमी हरी एकली सोमियाची हातेरां मोगाचे न्हू. आमी मागता आसतना, आमी आपोरता आसतना आमचे मारिपाती सोमियाची सकत, प्रत्येक जण सोमियाची गूण करची सकत, समाधान दिवची सकत, बरेपण दिवची सकत, भलायकी दिवची सकत आमचे मारिपात वालता मोगाचे न्हू. आमचे मारिपात वालता. आमकां आमचेर पातयेनी आसाचे, ताचे चड देवाच्या कुरपेचेर सक्तेचेर आमकां पातयेनी आसाचे. देवाच्या कुरपेचेर सक्तेचेर पातयेवन हे आमचे हात आमी दवरून मागता आसतना ती सकत नीज जावन वालता. मोगाल भावन आनी भयणीनो, जायतें बरेपण जाता. मोगाल भावन आनी भयणीनो, हें आमी समजून घेवचें. ताका आमी हरी एकली सोमियाची आतेरां कोणी आमकां मागोवंक सांगतना आमी तक्षण सांगचे जायत मागता, वा त्या घडये जावून आमी भेट गेल्या, आमी खंय आसा मागोवंक सांगता, आमी मागाचे तांचेर हात दवरून मोगाचे न्हू. ही आमचें काम, आमचें मिसांव, आमची जबाबदारी, आमचे मारिपात बरेपण वालता मोगाचे न्हू. सांबावलान फिलिपी घरांक बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 13 म्हणटा, निजायकी आपणाक बरें दिसता तें तुमी खुशी व्हरताशे आनी पंथाक पावयशे देवूच तुमचे थंय वावुरता. निजायकी आपणाक बरें दिसता तें तुमी खुशी व्हरिशे आनी पंथाक पावयशे देवूच तुमचे थंय वावुरता. त्या लागून हांवें आपोरचें न्ही, हांवें गूण करचें न्ही, देव म्हजे मारिपात आपोरता, देव म्हजे मारिपात गूण करता, देव म्हजे मारिपात बरें करता मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या लागून जेजूची गूण करची सकत आमचे हरी एकल्या मती वालता. आनी प्रत्येक जावन विशेष तरान थोड्या मारिपात आमी सांगचे मागण्यांत विशेष तरान रोम बोल्ल्या मारिपात ही सकत आनीकी सडीत मापान विशेष तरान वालता मोगाचे न्हू. धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 3 वाक्य 1 तावन वाचलें जाल्यार पेद्रो आनी जुवांव त्या दनपारां जावच्या मागण्याक देवाळाक वेता आसतना त्या दारवट्यार थोंडो मनीस बसून आसतलो, सदांय आसतलो थंय, आनी देवाळाक येतेल्या लागीं भीक मागतलो. आनी त्या दिसा जुवांव आनी पेद्रो थंय उबे रावतात. ओ भिकारी, आपणाक कांय मेळात म्हूण दोळे वाठारून पळयता. पूण थंयसर उबो रावल्लो पेद्रो कितें म्हणटा, रुपें वा भांगार आमचे लागीं ना, रुपे वा भांगार आमचे लागीं ना, भांगार आमचे लागीं कितें आसा तें आमी तुका दिता. हांव नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल, नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाचे न्हू, आमचे मारिपात हें घडाचें मोगाचें न्हू, जेजूच्या नांवान, नजरेताच्या जेजूच्या नांवान. तर आमकां अशें एक मात्र भोव पवित्र नांव जेजूचें नांव. ते स्वादीक नांव, ते अमोलीक नांव, ते पवित्र नांव. ह्या नांवाक उलो मारतना असर्यां अद्भुतां घडटात मोगाचें न्हू. देवसार पळोवन धांवतात. वायट सकत ह्या नांवा मुखार उबे रावना. त्या लागून आमी हात दवरून जेजूच्या नांवान मागतना, त्या जेजूच्या नांवाक स्तुती दितना, त्या जेजूच्या नांवाक आमी उलो मारतना खंयची वायट सकत उणेपण रावना मोगाचें न्हू. बरी भलायकी, बरेपण वालता. हें सत मोगाचें न्हू. त्या लागून जेजून आमकां अभिषेक केला, जेजून आमकां आपयलां, ताची आतेरां जावन जेजू तावन ती कृपा आमकां वालता. आमचे मारिपात ती गूण करची सकत वाळाजे मोगाचें न्हू, वाळाजे. आनी त्या लागून आमी मागा जाय मोगाचें न्हू. आमचे थंय आत्मीक घटाय आसाचे, आत्मीक बळ आसाचे, आनी ते आमी जोन कान घेवचें मोगाचें न्हू पयलें. आनी आमी जोन कान त्या मारिपात आमी बरें करूंक सोमियाची हातेरां जावन आमी बरें करूंक आमी प्रयत्न करचे मोगाचें न्हू. हें आमकां मेळिल्लें आपोवनें. तर एक घडी आमचे दोळे धांबया, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. आमकां त्या सोमियाच्या हातान आमी समर्पण करया. आनी त्या सोमियाक सांगया मोगाचें न्हू, खालती जावन
खालती जावन आमी लन्वीक जावन सोमया कडेन सांगया, सोमया हांव तुजे हातेर, म्हाका उपेग कर सोमया, हांव तुजे हातेर, म्हाका उपेग कर, तुजी गुण करची सकत, तुजी भलायकी दिवची सकत, तुजी समाधान संतोष दिवची सकत, तुजी जीव दिवची सकत, तुजी बरें करची सकत सोमया म्हज्या मारिपात वाळोवन दी, म्हज्या ह्या हातां पांय मारिपात वाळोवन दी सोमया, म्हज्या उतरां मारिपात वाळोवन दी सोमया, म्हाका तुजे हातेर जावन उपेग कर सोमया, म्हाका तुजे हातेर जावन अभिशेक कर सोमया, आनी त्या मारिपात हांवें तुजे मिसांव करूंक, तुका हांवें परगट करूंक, तुका हेरांक दिवंक, तुज्या नांवान हांवें बरें करूंक सोमया म्हाका अभिशेक कर, म्हाका अभिशेक कर सोमया, तुज्या कुरपेन बस सोमया, तुज्या सक्तेन बर म्हूण त्या सोमया कडेन एक घडी भर आमी मागया मोगाचें न्हू, आमकां त्या जेजूच्या पांयां तळा समर्पण करया मोगाचें न्हू, समर्पण करया आनी मागया आमचें सगळें जिवीत ताज्या सक्तेन ताज्या कुरपेन भरच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू, मागया. आनी त्या जेजूची सकत प्रत्येक जावन त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागून घेवया मोगाचें न्हू, त्या पवित्र आत्म्याक उलो मारया आनी मागया, स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें, स्वागत पवित्र आत्मा आमचे थंय, तुज्या सक्तेन म्हाका बरोवंक, तुज्या कुरपेन म्हाका बरोवंक पवित्र आत्म्या, तुज्या हातेर जावन जेजू क्रिस्ताच्या हातेर जावन मिसांव करूंक म्हाका पवित्र आत्म्या अभिशेक कर, आनी त्या देखून असल्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमकां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू, त्या पवित्र आत्म्याक स्वागत आमी करया आमच्या जिवितान, आमच्या कुडीन त्या पवित्र आत्म्याचे सकत म्हज्या आनी तुज्या कुडीन, म्हज्या आनी तुज्या सगळ्या कुडीच्या शिराशिरांनी वाळच्याक भरच्याक, आनी त्या मारिपात हांवें आपवडलेलें हर एक बरें जावच्याक, गूण जावच्याक, भलायकी वाळच्याक सोमया कडेन आमी मागया, आनी सोमयान पाठयलेल्या त्या पवित्र आत्म्याक, त्या दैवीक सक्तेक आमी उलो मारया, आमचें जिवीत त्या सक्तेन कुरपेन अभिशेक करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. आमचे दोनी हात ते उदारेत आमी दवरया, आमी दोळे धांबया, वो आमचो भाव हें गीत गायतना ही उतरां सुलाभ मोगाचें न्हू, आमची गण घेवया, आमचें सगळें कूड, आमचें सगळें जिवीत, आमचें सगळीं उतरां, आमचें सर्वस्व त्या सोमयाच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू, आनी आमचे सगळें जिवितांत ही सोमयाची दैवीक सकत पवित्र आत्म्या मारिपाक भरच्याक वाळच्याक, आनी ह्या सक्तेन आमी अभिशेक जावच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. असल्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे, Come Holy Spirit, तुझे सक्तेन आमकां Fill our राव minds. तू आमचे सवय. स्वागत पवित्र We welcome you into our life. Anoint तुका us, आमचे touch us, मोठे, use us. Come Holy तुझे Spirit, come. सक्तेन आमकां Use us, राव your तू instruments. आमचे Use us as the सवय. instruments of the Lord. May the healing of तुझी Lord. विद्युचे उदार ये पवित्र आत्म्या, ये सत्तावाची तुझी जीव, या जिवंत वातावरणात बाहेर सक्तेन बरो सगळे तू गुणाच्या बऱ्यापणाच्या सक्तेन बरो, आणि तुझी आपल्या जीव विद्युचे उदार सत्तावाची anoint, touch, सुंदर आणि भूरेरा come Holy Spirit, come. सगळे तू सल आले हालेलुया Jesus आले हालेलुया The gift of your Holy Spirit. Pour out, pour out with Jesus. Pour out. Fill us with the power of the Holy Spirit. Help us, Lord, to continue by the power of that same Holy Spirit. Be with us, Lord.
Be with us. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Adore you, Lord Jesus. Thank you. We glorify your name, Lord Jesus. तुझे नावात महिमा देतो. ते वर्त नावात, ते नावात तुझे बरेपणा. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आणि बहिणीनो, जेजूची शिकवण, जेजूची उतरां अधिकाराची. लोक विस्मीत जालो त्या उतरांक ऐकून. जेजूच्या उत्थानांत जावन भायर येवच्या त्या सक्तेक लोक तो विस्मीत जालो. वायट सक्ती पळून धांवल्यो मोगाच्यान. आज तेंच सक्तेवंत देवाचे उतार ऐकूंक आमकांत आमी तयार करया आनी देवाचे उतार ऐकून नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. मत्तेय वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता 13వ अध्याय 53ನೇ वाक्य तावन 58ನೇ वाक्य. ह्यो ओपारी सांगून जातस जेजू थंयसो भायर सरून गेलो आनी आपल्या माय शहराक फाटीं आयलो. थंय तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकवण आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय तावन ताका ही जाणवाय आनी आसऱ्यां करची ही पदवी. वो सुताराचो पूत न्हय, मोरी म्हणटात हाची आवय न्हय, आनी जाकोब आनी जुजे, सिमांव आनी जूद हाचे भाव न्हय, हाच्यो भयणी सकड आमचे मोदें आसात न्हय, तर हाका हें सकड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्यांक खंय जाल्यारय सन्मान सुखाना, आपल्या माय गांवांत आनी खाशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें चड आसर्यां केली नात. देवाचें उतार हें. तुका क्रिस्ता. आयचें वसाप सबार पोटी आमी भावार्था विशयंत सांगता आसतना आयकलां. पूण आज हांव ह्या भावार्था विशयंत तुमच्या मुखार नियाळाक हें उतार वाचयल्लें न्ही. हें उतार आज आमी नियाळ करता. हाच्या फाटल्यान आसचें रास हांव कितें गे म्हणलें सवाल. हें वाचता आसतना ह्या वाचपा फाटल्यान आसचें रास हांव म्हाका तुका कितें सांगता गे म्हणलें सवाल. आमी नियाळ कसो विचार जावन आसा, काल्पनीक चिंतना जिवीत रुपीत करतात वा निष्क्रिय करतात. काल्पनीक चिंतपा मनशाचें जिवीत रुपीत करतात वा नासाच्या वाटेक पावयतात. ह्या वाचपान आमी पळयलें जाल्यार जेजू विशयंत जायते जाणां अजापां सबार कडेन केल्लीं तरी ताच्या माय गांवाच्या लोकांची चिंतपां नकारात्मक जावन आसलीं आनी ते सांगताले वो सुताराचो पूत न्हय गे म्हणून. तांचें चिंताप नकारात्मक चिंताप. ते म्हणाले वो सुताराचो पूत न्हय, हाची आवय हांगा आसा, भाव आसात, भयणी आसात, ही पुरा सुताराच्या कुटुंबाचें आणे काल इतलें सांगूंक साध्य आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा तांकां तांच्या असल्या चिंतपा द्वारे तांकां भावार्थ येवंक साध्य ना. आनी ह्या खातीर थंयसर अजापां देवान सोम्यान दिसून थंयसर करूंक नात. त्या देखून आमची चिंतना आनी आमच्या जिवितांत देवान करची महिमा एकामेका संबंदीत जावन आसा मोगाच्यान. जर तर आमी चिंची चिंतना सकारात्मक नात, आमच्या जिवितांत कांय समृद्धी, शांती, समाधान आमी पळोवंक शकना. जिवितांत नकारात्मक चिंतपा द्वारे जायते
नश्ट जाल्ले जायतींतलीं उदाहरणां आमच्या मुखार आसात. साबार लोकांनी कशें म्हळ्यार चिंचें कितें वास्तवीक तरान पळयतात ताज्या आधारार तांणी तें वास्तवीक तांचें दिश्टेक पडल्या उपरांत तांणी पळोवचें जावन आसा. वास्तवीक दिश्टीक पडल्या उपरांत हांगा एक म्हज्या हातांत माईक आसा. वो वास्तवीक तरान तुमी पळयतात त्या खातीर तुमी वास्तवीक तरान पळयल्ल्या वरवीं तुमी हें पळोवन आसात. काल्पनीक तरान तुमी हें पळोवन नात, हें वास्तवीक तरान हो माईक म्हज्या हातांत असो पळोवन आसात. पूण बागी मनीस जावन आसात वास्तवीक तरान दिश्टीक पडना तरी काल्पनीक तरान दिश्टीक पडटा तो व्यक्ती ते जिवितांत जायते यशस्वी जातात. परत हांव सांगता, वास्तवीक तरान दिश्टीक पडना तरी काल्पनीक तरान दिश्टीक पडचे व्यक्ती, सकारात्मक चिन्हांनी भरले व्यक्ती जिवितांत यशस्वी जातात. हाका एक उत्तम उदाहरण उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पयलो अध्याय पळयलो जाल्यार थंयसर पळयत पुस्तक सांगता पृथ्वी निराकरणी रिती आशिल्ली, आदी सागराचेर अंधकार बरोवन आशिल्लो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. आनी 6वें वाक्य म्हणटा आनी 3रे वाक्य म्हणटा देवान म्हळें उजवाड जावं उजवाड जालो. आतां पळया, उजवाड जाल्या उपरांत देवान उजवाड पळयल्लो न्ही. काल्पनीक तरान देव म्हणटा चिंता उजवाड अशें आनी ते उजवाड जावं म्हणटा तक्षणच उजवाड जाता. 6वें वाक्य म्हणटा देवान म्हळें उदक 2 वंटे करून उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. 9वें वाक्य म्हणटा देवान म्हळें आकाशांतलें उदक एका सुवातेर जमा जावं सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. 20वें वाक्य म्हणटा देवान म्हळें उदक प्राणयांनी भरूं आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबोवं आनी तशेंच जालें. हें सगळें आमकां कितें सांगता म्हळ्यार वास्तवीक तरान घडच्या पयलींच सर्वेस्पर देव काल्पनीक रितीन चिंता आनी जें कितें तो चिंता तें तो सांगता आनी केदाळा तो सांगता थंयसर तें घडटा. आनी हांवान तूं जाणाव हर एका मनशाक सर्वेस्पराच्या स्वरुपान केला तर आमकांय सर्वेस्परान कितें सांगता कितें करता आमकांय तशेंच करूंक शकता. जें कितें संवसार देवान रचयल्लो ताजे विशयींत सांत पौल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रान 4थ्या अध्यायान 17वें वाक्य म्हणटा अस्तित्वान नातल्ल्यो वस्तू अस्तित्वान हाडटल्या देवाक ताणें सत मानलो. परत हांव सांगता, अस्तित्वान नातल्ल्यो वस्तू अस्तित्वान हाडटल्या देवाक ताणें सत मानलो. म्हळ्यार थंयसर खंय ना तरी पूण तें अस्तित्वांत नातल्लें तो हाडटा आनी असल्या देवाक थंयसर सत मानलें. आनी जें कितें हांव आनी तूं देवाची रचना ताच्या स्वरुपाची आमी चिंतल्यार काल्पनीक तरान चिंतून त्या प्रमाणे उलयत सकारात्मक तरान उलयत आसतना बरें समृद्धी घडूंक शकता. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत 1ल्या अध्यायांत 26 आनी 27 वाक्य अशें सांगता देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक करुया, दर्याच्या मसल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर वानवट मनशाचेर आनी धरणीर चलतल्या सर जीवदळ्यांचेर मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी स्त्री ताणें रचले. सो हर एक मनीस पळयत पुस्तक म्हणटा देवाच्या सारक्याचो. आनी उत्पत्ती ग्रंथांत 2 अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक
जीव प्राणी जालो. हांगासर आमी पळयता दोन संगती मातये न्हू मनशाक केलो आनी जिवाचो स्वास फुंकलो, जिवाचो स्वास फुंकलो. त्या देखून हांगासर ह्या वचपांत आमी पळयता मनशा विशयी पळयता आसतना पयल्या सुवातेर आपल्या रुपाचो आनी सारक्याचो रचल्लो. त्या देखून देवा बरी मनीस काल्पनीक चिंतूंक शकता आनी काल्पनीक कितें चिंतूंक शकता आनी तेंच करूंक शकता. दुसरें धरणीच्या मातयेचो मनशाक कर्ण जिवाचो स्वास केलो. धरणीची माती म्हळ्यार लौकीक आनी जिवाचो स्वास म्हळ्यार आत्मीक. मन जातकीर रचयल्लें त्या वेळार जिवाचो स्वास घालूना. मनशाक रचतना जिवाचो स्वास देवान केलो म्हळ्यार आत्मो ताका दिलो. त्या देखून मनशाक कितें आसा, एक कूड आसा आनी एक आत्मो आसा. ह्या कूड लौकीक तर आत्मो स्पिरिच्युअल म्हणटा, आत्मीक स्पिरिच्युअल. ह्या कुडीक आनी आत्म्याक संबंध ह्या दारवटो कसो म्हळ्यार मनशाची चिंतपां, भोगणां, गिन्यान, जाणवाय ह्या काळीज कितें तो आमी म्हणटा सगळें थंय जावन आसा. मनशाची चिन्नां, भोगणां, गिन्यान, जाणवाय ह्या आत्म्याक आनी ह्या कुडीक संबंदितात. आत्मो देवातावन आयिल्लो तो ह्या कुडींत तो वस्ती करता आनी ह्या कुडींत वस्ती करता आसतना ह्या आत्म्याक आनी कुडीक कनेक्शन दिवचें आमच्या चिंतपान, भोगणान आनी गिन्यानान. त्या देखून थंयसर दोन संगती आसात. एक थंयसर ह्या कितें हांवें सांगल्या संगतींनी एक काल्पनीक, एक वास्तवीक. हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या सांव पावलो हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 11व्या अध्यायान 3रें वाक्य अशें म्हणटा, देवान आपल्या उतरा वरवीं ही पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडनातल्या तावन उब जालां म्हणलें सत भावार्था वरवींच आमी समजता. परतान सांगता दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टीक पडनातल्या तावन उब जालां. हें आत्मीक संगतीन सांगचें. आत्मीक देवाचेर पातयतल्या व्यक्तीक जाल्यार, नास्तीक व्यक्तीक हांवें उदाहरण दिवचें जाल्यार एक इंजिनियर या आर्किटेक्ट आसा, तो प्लॅन करता, तो एक नक्ष सोडयता आनी ताजे उपरांत सुबीत घरांगी, सुबीत बिल्डिंगां मागीर अस्तित्वाक येतात. पयलें तेजें काल्पनीक रितीर एक आर्किटेक्ट इंजिनियर ताज्या मोतींत नक्ष ताजें चिंता आनी त्या प्रमाणे नक्षा सोडयता आनी उपरांत अस्तित्व घेवचें बिल्डींग जावंक पुरो, अणेकट्टू या डॅम जावंक पुरो, या नव्यो नव्यो संगती जावंक पुरो, मागीर अस्तित्व घेवच्यो जावन आसात. आमच्या दोळ्यांक दिसचें मागीर, पूण त्या आर्किटेक्टाच्या मोतींत थंयसर दोळ्यांक दिसना जाल्यार काल्पनीक रितीन तो दृश्टीन तो पळयता आनी तो करता. आतां आत्मीक देवाचेर भावार दवरल्या व्यक्ती विशीं सांगचें जाल्यार हर एक मनीस एक आत्मो म्हळ्यार जिवाचो स्वास आनी ही कूड म्हळ्यार तो आत्मो आटावचें तसलें एक आयदन. कूड म्हळ्यार एक कंटेनर, आत्मो आटावचें तसलें एक आयदन. आत्म्याक आनी कुडीक दारवटो ह्या गेटवे कितें म्हणटा आमी, थंय जावन आसा आमचें मायंड, आमची मोत, ह्या काळीज कितें भोगणां, चिन्नां, एक एका विविध रितीन इमोशन्स म्हणूंक पुरो, कितेंय आमी सांगूंक पुरो, थंय जावन आसा तो जावन आसा दारवटो. जीवन म्हळ्यार आमी आरश्यांत पळयल्ल्या बरें. आतां म्हाका हांव आरश्यांत पळयतां, आरश्यांत हांव तें वॉकल काडूंक जायना. हांव आतां वॉकल घालनासा, आरश्यांत हांव पळयतां, हांव आरश्यांत दिसता, आरश्यांत म्हाका वॉकल काडूंक जायना. वॉकल काडचें जाल्यार हांवें ह्या कुडींतावन वॉकल काडल्या वेळार आरश्यांत वॉकल काडल्या बरें दिसता. हांवें कुडींतावन वॉकल काडल्या शिवाय आरश्यांत काडूंक जायना. त्याच प्रमाणे आरश्यांत वॉकल ना जाल्यार आरश्यांत वॉकल घालूंक जायना. तशेंच वास्तवीक तरान, आत्मीक तरान
आत्मीक क्षेत्रांत एक संगत घडिल्ल्या खरेत लौकिक क्षेत्रांत ती घडोवंक साध्य ना. आत्मीक क्षेत्रांत जाय घडा जाय या खाडी जाय या दोर जाय त्या आत्म्याच्या क्षेत्रांत जायचे शिवाय लौकिक क्षेत्रांत ते जावंक साध्य ना. आता आत्मीक क्षेत्र म्हळ्यार थंयसर आत्मो म्हळ्यार थंयसर आमची हरयेक येयलें, आमचें चिंतना बोगणां, आमचे इमोशन्स, आमचे इंटलेक्ट, आमचें कितें जाणवाय हर एक तातूंत रायलें. चिंतया हांगासर एकलो धर्मीक व्यक्ती आसा आनी इशिल्या कुशीन एकलो सोर आसा. वो मुस्तू कडेन सोर नायला, हर एक कडेन डोंगी सोरपण पुरा करता. आनी हांगासर असो एक धार्मीक व्यक्ती जायतें बरेंपण करता, दान धर्म करता आनी बरें शिकयता, बरें हिलींग करता, डिलिव्हरन्स करता, पुरा करता. तरी पूण दोगी मनीस मोर्ती जाल्यार दोगांय मनशांक काले म्हणटात ते मेल्ल्या कुडीक डेड बॉडी या मोडे म्हणटात, ते हाडणे या डेड बॉडी हाडणे म्हणटात. ताका कोणी धार्मीक व्यक्तीचे म्हूण सांगनात या ताका सोर म्हूण सांगनात. आतां सोर या धार्मीक व्यक्ती खंयसर आसलें? केवळ ताच्या चिंतपांनी आनी बोगणांनी आसलें. उडास्तोरा तो सोर जाला जाल्यार ताची चिंतपांनी बोगणां स्वराची, त्या देखून तो सोर जालो. ताची कूड ती स्वराची या कूड न्ही, कूड ते मेल्या उपरांत दोगी एकच. हांगासर धार्मीक व्यक्ती ताच्या चिंतपा वरवीं आनी बोगणा वरवीं दान धर्म करता. त्या देखून लौकीक तरान दोनी कूड एकत, कंटेनर एकत. ते लौकीक कूड तशेंच ते मेल्या उपरांत तांकां ताजे बॉडी हाडणे या ताजे मोडे हाडणे म्हूण सांगता. शिवाय आमी सांगना ओंगी ताका स्वर हाडणे या धार्मीक व्यक्तीक हाडणे म्हूण आमी सांगना. त्या देखून उडा आसतोरा आमच्या जिवितांत आमचें कितेंय आमी करता जाल्यार आमची मोत, आमचें गिन्यान, आमचें कितें बोगणां ती गरजेचीं जावन आसात. आतां ही मोत गिन्यान या कितें आमी सांगता सगळें चिंतापानी म्हणटा हांवें सांगलें येदोळसो ती दोन तरांची. एक वास्तवीक तरान पळयल्या उपरांत एक वास्तवीक तरान पळयन अशें सांगचें. वास्तवीक तरान पळोवन सगळे मनीस म्हणटात, पूण एक भावार्थी या आमी कितें म्हणटा एक स्पिरिच्युअल मनीस कितें करता म्हळ्यार काल्पनीक तरान चिंतूंक शकता आनी त्या देखून तें कितेंय करूंक शकता. एका आत्मो बऱ्या तरान चिंतूंक शकून करूंक शकता. सामान्य तरान सांगचें जाल्यार कोण ग्रेस्त कोण दुबळो. काल्पनीक तरान ग्रेस्त मनीस तो चिंतूंक शकता आनी नवे नवे बिझनेस घालता. ताज्या चिंतपांनी ताज्या बरें बरें बिझनेस घालना तो एकदम ग्रेस्त जाता. आनेकलो ताका काल्पनीक चिंतूंक येना, तो बिरमो तो कितें ताका करूंक कितें ताज्या वास्तवीक तरान पळोवन करूंक सद्या तितलें मात करता. तो एक जॉबान रावता की एका ल्हानशें करता की ताका कितलें जाय तितलें करता, तो ग्रेस्त जावंक जायना. ग्रेस्त या दुबळो वंदून आसचें त्या मनशाच्या काल्पनीक चिंतपा वरवीं आनी त्या काल्पनीक चिंतपा त्या मनशाक धैर्यान मुखार सरून एक वेव्हार करूंक एका खंयच्याय मुखार वचूंक हर एक ताका साध्य जाता. एक मनीस खंयच्याय संगतींत साधन करता या साधन करिना. कोणाक काल्पनीक रितीर चिंतूंक शकता तो मनीस साधन करूंक शकता. कोण मनीस काल्पनीक रितीन चिंतूंक शकना ताका कांय करूंक जायना. हें पयत पुस्तक असो म्हणटा मोगाच्यान, हें पयत पुस्तक असो म्हणटा. आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 11व्या अध्याय अशें म्हणटा 4 वाक्य. आनी उपरांत ते म्हणाले येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया. अशें आमी एक व्हड नांव जोडटले हांव आनी सगळे पृथ्वीर शिंपून वेचेन हांव. आतां उंच बुरूज बांदचें एक काल्पनीक चिंताप लोकांचें, काल्पनीक चिंताप. आनी पयत पुस्तक म्हणटा असलें काल्पनीक चिंताप चिंतल्ल्या वेळार 5वें वाक्य म्हणटा तेन्ना सर्वेस्पर मनशापुतांनी बांदलें शहर आनी बुरूज पळोवचे खातीर सकला देवलो. ताणें म्हळें सर्वेस्परान म्हळें आपले आतां हो लोक
जाल्यात एक जाल्यात आनी तांकां आसा एकच बस तांच्या फुडें फुडल्या करण्याचो एक आराम मात्र. आतां हें बार इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट वाक्य. आनी मुखार ताणें करूंक चिंतिल्लें कितेंच तांकां असाध्य जावचें ना. परत वाचता. आनी मुखार ताणें करूंक चिंतिल्लें कितेंच तांकां असाध्य जावचें ना. त्या देखून मनीस कितें चिंता तें तो करूंक शकता. मनीस सकारात्मक तरान चिंतून सकारात्मक तरान कशें करूंक शकता गे, नकारात्मक तरान चिंतून नकारात्मक करूंक शकता. आनी मनशा जिवीत आज कोणायचें जाल्यार जावं दी, एका हंताक आसा जाल्यार ताका हाका दुरसोन प्रयोजन ना. मनशान आपणाकच दुरसोचें. कित्याक म्हळ्यार आपणाचें चिंतप सारकें नासल्या वरवीं आज हांव ह्या स्थितीर आसा. ह्या आपणाचें चिंतप समा आसल्या वरवीं आज हांव एका उत्तीम स्थानार आसा म्हणलें ताणें उडास दवरिसय. चिंतप सारकें ना जाल्यार उडास दवरा. चिंतप सारकें ना जाल्यार सवालां सारकीं आसनात. परत सांगता. चिंतप सारकें ना जाल्यार सवालां सारकीं आसनात. जिवितांत आमकां मुस्तू आजकाल सवालां आमच्या जिवितांत उपजावन आसात. आमी तशें कित्या अशें कित्या साबार सवाल आव्हान तो विचार नासा. कित्याक म्हळ्यार आमी थोड्या थोड्या संगतींनी समस्यांनी आसा. आतां उडास दवरा. आमची चिंतपां सारकीं ना जाल्यार आमची सवालांय सारकीं नात. उदाहरणाक निर्गमन ग्रंथांत मोइशेचें पळया. निर्गमन ग्रंथांत 4थ्या अध्यायान 1 आनी 2 वाक्य म्हणटा. तेन्ना मोइशेन झाप दिली, ती म्हाका पातयेवची नात आनी म्हाका आयकोवची नात. बगार ती म्हणटली सर्वेस बरो तुका दिश्टीक पडूना. आतां पळया, मोइशेक देव सांगता तूं वचून इस्रायल तुका सोडोवन हाड. आनी मोइशे कडेन साबार संगती देव उलयता. आतां मोइशे कितें चिंता पळया. मोइशे म्हणटा ओ लोक आहा पळय इतलो लोक, तो सांगतलो तें तो म्हणटलो ती म्हाका आयकोवची नात पातयेवची नात. आनी म्हणटात तुका देव दिश्टीक पडोना म्हणून. उडास दवरा. ह्या लोकांतय ह्या मोइशे कंट्रोल ना. मोइशेच्या चिंतपा वयर मोइशेच्या करण्या वयर नियंत्रण आसा. शिवाय लोकांचें नियंत्रण ताका ना. लोकालें चिंता लोकालें करता ताचें नियंत्रण ना. वो हाचें चिंतपा सूख जाल्ल्यान लोकांच्या नियंत्रणाच्या विशयीं वो चिंता. आनी लोकांच्या नियंत्रणा विशयीं चिंता आसतना तो चिंता ह्या लोकांक कशें हांवें नियंत्रण करचें म्हणून. तें रॉंग सवाल. देव कितें सवाल विचारता म्हळ्यार ताका सर्वेस्पर तुका दिश्टी पडोवंक ना म्हणटाना देव सांगता. सर्वेस्परान ताका विचारलें तुज्या हातान कितें आसा, तुज्या हातान कितें आसा. तूं तांकां कंट्रोल करचें चिंतनाका. तुज्या हातान कितें आसा. आनी मोइशे म्हणटा म्हज्या हातान बेतकाटी आसा. तर धन्य कोडे. आनी म्हणटा ह्या बेतकाटी वरवीं तूं सगळें अजापा करूंक पावतलें. तूं अजापा करूंक शकतलें. तुजें स्पियर कितलें, तुजें क्षेत्र कितलें, तुजे विशयीं देवा तुजे आनी देवाचे संबंध. आनी एकलें नियंत्रण करूंक अशें जाल्यार तुजें चिंतप तशें वचत जाल्यार तूं नियंत्रणाक तुज्या कंट्रोलाक कांय मेळना. आनी त्या देखून देव कालें म्हणटा तांचे विशयीं चिंतनाका. तुजे कडेन कालें आसा तें चिंत. तो म्हणटा बेतकाटी आसा. बेतकाटी कितें बरो अजाप करता तें आमी हर एकलीं जाणाव. आनी एक उदाहरण दिता आनी मुखल्या मागण्याच्या समतर आमी कंटिन्यू करया. उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर साराक भुरगें जाता म्हणटा आसतना थंयसर 18 अध्याय 13 वाक्य अशें आसा. तेन्ना सर्वेस्परान अब्रामाक विचारलें सारा कित्याक हांसली आनी म्हणाली हांव आतां म्हातारी जालें आसता म्हाका भुरगें कशें जावचें. सारा चिंता वो देवा सोदूत येवन म्हाका भुरगें जाता म्हणटा. सारा कितें चिंता हांव म्हातारें जाल्या म्हाका म्हयन्याचो स्राव रावला हांवें कशें भाळान जावचें. हिचें तें आसचें चिंता त्या तरेन वळताना देव अनेकच सवाल आन्सर करता. देव म्हणटा तेन्ना सर्वेस्परान अब्राम विचारलें सारा कित्याक आसली आनी म्हणाली हांव आतां म्हातारें जालें आसता म्हाका भुरगें कशें जावचें. सर्वेस्पराक कितें
असाध्य असा पळया अनेका सायडीत हांव चिंतीसय थंयसर सर्वेस्पर आशेता चिंतूंक आमचें चिंतना जायचे सर्वेस्पराक कितें असाध्य आसा तें सवाल उपजाल्लें जाल्यार तें मोतीन तिजें आसलें जाल्यार ती आसती ना केदाळा तिजें चिंताप सूख आसा तिजें बोगणां सूख आसात थंयसर रॉंग सवाल उपजाता आनी ती भियेता आनी ती फाटीं सरता हांसोन जावचें ना म्हणून नकारात्मक तरान तिजें जिवन जाता सर्वेस्पर तें चेंज करून सांगता तशें तूं चिंतल्यार जायना तुवें चिंतूंक जाय सर्वेस्पराक कितें असाध्य आसा म्हणलें जर तर तूं चिंतलें जाल्यार हें तुका साध्य जाता म्हूण बघून तूं संतोशार आसा न्हय बगार तूं संतोशान जियेताय मोगाचें न्हू उडास दवरया जिवितांत आमी 2024 वर्स संतोश बरी जायचे म्हूण हांव तूं ह्या वर्सांत आमी नियाळ करनस आसा मोगाचें न्हू ह्या वर्सा आमकां संतोश बरी जायचे जाल्यार आमची चिंतना सारकी आसा जाय सकारात्मक आसा जाय आनी करेक्ट करून आमी चिंतूंक गेल्यार मात्र करेक्ट आमी सवालां आमच्या जिवितांत आमच्या गणिता विशयान करेक्ट सवालां विचारतले हांव आनी ते करेक्ट सवालां विचारन करेक्ट जापी आमकां मेळ्ळ्यार मात्र आमी कुशेन जियोवन मुखल्या हांताक वचूंक जाता जर तर आमचें चिंतापूस सोमाना आमी इसारचीं सवालांय सोमानात ताका जापी सोमा मेळनात आनी आमी रोडोन जियेता त्या देखून आयच्या वाचपान आमी जर तर पळयलें जाल्यार त्या नजराच्या लोकांक तांकां जेजून करचें अजापांचें तो संतोश हिलींग डेलिव्हरन्स जाय तितल्या लोकांक बरें गूण जावचें या सुटका मेळचें या बरेंपण जावचें तांकां खंयय मेळोना कित्या खातीर मेळोना तांचें चिंताप त्या नकारात्मक चिंताप जावन आसलें ताणी म्हणलें ओ कोण ओ सुतार असो पोत म्हणून नकारात्मक तरान केदाळा तांचें मोत चिंतूंक लागले की ती नकारात्मक चिंतपाची ती ते काला म्हणटा ताका थरांगा ह्या वेव्स ते भायर येतात त्या लोकांची ते वेव्स तेंता तांच्या बॉडींतल्यान भायर येतात ते नकारात्मक चिंतपा आनी त्या जिजूक थंयसर तो देव तरी जायते कडेन अजापांक गेली जाल्यार हांगासर ताका अजापांक व्हरूंक जायना कित्याक थंयसर नकारात्मक चिंताप नकारात्मक बोगणां नकारात्मक काल्पनीक तरान ते चिंतात काल्पनीक अयो हें कशें साध्य हर एक तांचें काल्पनीक तरेन साध्य आसना कित्याक म्हळ्यार तांचे प्रकार तो हें जाय जाल्यार व्हडल्या असो कोण असो थंयसर तांचो प्रधान याजक आसा ताजो पूत जाल्यार कांयले आयकते कोणना तांची चिंतपां चुकीचें जाल्ल्यान तांचें सवालां चुकी आयलीं तांचें बोगणां चुकी आयल्यो आनी तांकां बरेंपण जावचें तांच्या जिवितांत जावना तर आमच्या जिवितांत अशें जावचें नाका आमी देवा लागीं आतां मागया सर्वेस्परा सारकीं बोगणां सारकीं चिन्नां सारकीं चिंता पळोवंक सर्वेस्परा ह्या वर्सा म्हाका कुमो कर काल्पनीक चिंतना वरवीं म्हजें जिवीत बऱ्या चिन्ना वरवीं जिवीत रुपांत जावं दी दिश्टीक पडच्या पयलें सोम्या म्हज्या जिवितांत दिश्टीक पडोवंक कितें दिश्टीक पडच्या पयलें आमी आमच्या दिश्टीक तें पडोवंक म्हळ्यार वास्तवीक तरान जावच्या पयलें आमच्या दिश्टीक आमकां तें भोगोवन दी आमकां जावं दी हांव ग्रेस्त जावच्या पयलेंच हांव ग्रेस्त जाला म्हणून आज म्हाका काल्पनीक बोगणां काल्पनीक चिंतपां म्हजे तावन वळोवन दी हांव गूण जावच्या पयलेंच हांव गूण जाला म्हणलें काल्पनीक बोगणां म्हजे तावन वळोवन दिता हांव व्हडलो शिकपी बुदवंत व्यक्ती जावच्या पयलें आतांत म्हजें तें काल्पनीक बोगणां बघून दी हांव मुखल्या दिसांनी एक बुदवंत व्यक्ती जाता हांव हुशार व्यक्ती हांव बरें शिकता बरें जाणवून जाता म्हणलें काल्पनीक बोगणां म्हजे तान वळोवन दिता हांव एक बरो धर्मीक व्यक्ती जाता हांव आतां पदरापान उरलें सांगलें आमकां हर एकल्यांक गूण करची सकाळ दिल्या मागणेलें चड केल्ल्यांक चड मागण्याच्या शक्तीन चड गूण जातात आमी सांगा आमकां काल्पनीक शक्तीन आमी म्हणया जेजूच्या शक्तीन म्हाका गूण करची सकत आसा आनी त्या देखून हांव 10 जाणांक गूण करतलो म्हणून आमी सांगया अशें आमचें काल्पनीक सकत मोगाचें न्हू मुखल्या दिसांनी वाडत वचूं आमी एका उंचल्या पावंडाक वचूंक सर्वेस्पर देव आमकां कुमो करूंक आमेन सर्गींच्या बापा समर्पण करता हांव बापा आमकां तुज्या हाती जें चिंताप आमचें थंय आसा तें सकारात्मक चिंताप चिंतूंक
सकारात्मक उलोवणें उलोवंक आनी सकारात्मक तरान आमी जियोंक जाय आसची पवित्रत्म्याची मजत आमकां हर एकल्याक लाभय. आमच्या चिंतपाद्वारे वळचें तें वायब्रेशन सोम्या तें पॉझिटिव्ह एनर्जेन भरलेलें जावन मारपाड कर. खंयचेय नेगेटीव आमी चिंतूंक वचनाशें तुज्या प्रेझेन्साद्वारे हर एक बरें चिंतूंक आनी बरें करूंक जाय आसची पवित्रत्म्याची मजत आमा सोमेस्तांक तूं लाभय म्हण मागता. मोगळा सोम्या समर्पण करता आमकांच आमी तुज्या हातान आमचे थंय आसची हर एकल्यान थंय आसची पिडा शिडा आमचे थंय आसचें असमाधान आमकां बगचे हर एक तराचे बनपास खंदूक आंतरीक गायी तुज्या पांयामळी समर्पण करता सोम्या. सोम्या तूं जावन आसाय वैज गूण करची सकत तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. ह्या घडये आमकां आमचे थंय आसचे हर एका समस्यांत हांव भायर येवंक सोम्या जाय आसचें बरें चिंताप आमी ताचे तावन तुज्या मजतीन हर एका संगती वयर जैत व्हरन गूण जाता आनी बरेंपण जडटा म्हणली पातयेणी आमच्या जिवितांत आमी रुपीत करूंक आमकां तुजो आदार लाभय. संपूर्ण तरान आमची मौततां परिशुद्ध कर. बरें चिंताप आमी वाडोवंक करपा तो लाभय म्हण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. सुंदर नाम ईसुनामा जय जय नाम ईसुनामा 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 पापिगे बिಡುಗಡೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ರೋಗಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ರೋಗಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ईसुनामा जय जय नाम ईसुनामा सुंदर नाम ईसुनामा जय जय नाम ईसुनामा ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೆ ಯೇಸುವೆ ನಾಮ ಬಡವರ ಪಾಲಕ ಯೇಸುವೆ ನಾಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೆ ಯೇಸುವೆ ನಾಮ ಬಡವರ ಪಾಲಕ ಯೇಸುವೆ ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಸಂಗಮನೆ ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. सबारांक मोतीचें समाधान दिवन सोमी आशीर्वाद दिता. रिबक थलामाई शखराबा तेला बाशू कलामा शिरारारारारारा एकल्याच्या जिवितांत जाल्ले कोडगडीत विसरोंक सोमी विशेष तरान कृपा दिवन आशीर्वाद दिता. बाबा मामा मामा शनारू बाबा शकला बाला बाला बा
थारामाशिरे रे 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 रा जिविताच्या कृपेन सोम्याचे आशीर्वाद स्वीकार करूंक सबारतयाचे बंधन मोडन घालना ते स्वीकार करची कृपा दिवंक आशीर्वाद सिता आमेन. Touch Lord Jesus. Bless Lord Jesus. मोगाच्यानो आता जेजूचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वयता. एक घडी बरो आमची त्या सवा आमची मागणी सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करुया. आमच्या कुटुंबा खातीर एक घडी बरो आमी मागया. मोगाच्यानो हे वरास मागण्याचे वरास आमच्या कुटुंबांत चड आनी चड मागण्याक आमी जागो दिवंक मागण्याची सखत आमच्या कुटुंबांनी अनुभव करूंक सुमी आमकां कृपा दिवं दी. त्या मुरये बरी जेजूच्या पांयां तळा मागण्या वेळार बसूंक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सुमी उजवाड दिवं दी म्हणून आमच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. गांवांत परगांवांत आशिल्ल्या कुटुंबादारांचो कुटुंबा सांद्यांचो उडास काडया आनी हर एकल्या खातीर एक घडी भर मागया. मलगड्यां खातीर विशेषता प्रायवंतां पिडेस्त भोंवडांक तांकां सुमयान बरी भलायकी गूण करच्याक आपोवच्याक अभिषेक करच्या खातीर तांचे खातीर आमी मागया. मोगाच्यानो कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. आख्या संवसारार शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया. आमच्या भारत देशा खातीर मागया. मोगाच्यानो आज आमच्या देशांत द्वेष चड आनी चड दिसून येता. मोगाच्यानो कोमवाद झगडे स्वार्थ मनशांचो स्वार्था खातीर आज लढाई करूंक कारण जावन आसात. मोगाच्यानो धर्मा मध्ये बांदून घालून आसात. ह्यो जायत्यो संगती आमच्या देशांत फकत मोचरा खातीर स्वार्थ खातीर आपणाच्या आपलेसपणा खातीर घडोवन आसात. मोगाच्यानो सुमया कडेन आमी मागया आमच्या देशाचे ताची काकुलतीची नदर घालूंक आमच्या मुखेल्यांक बळ भलायकी ह्या देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक कृपा सुमी लाभोवन दिवन मागया. मोगाच्यानो आमी मागया विशेष तरान मुखार चुनावान जावंक आसा. ह्या चुनावांत बरे मुखेली हुद्दे नेवंक बरो सरकार अस्तित्वाक येवंक आमी मागया. मोगाच्यानो आमच्या मंगळूर देशा खातीर आमी मागया. पिडेस्तांक प्रायवंतांक सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करुया आनी सुमयाचे विशेष आशीर्वाद आमचेर आनी कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां म्हजे कडेन एका तरणाट्या खातीर विशेष तरान मागोवंक सांगलां ताचे खातीर आमी विशेष तरान मागया. तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. तांणी कितें जें करूंक चिंतलां तें सगळें सुमयाच्या वाटेन समकोवच्या खातीर आनी बेसांवां लाभच्या खातीर आमी मागया. आनी आमचेर हर एकल्याचेर त्या सुमयाचे आशीर्वाद बेसांव जोडूंक तयार जावन गवया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. येद्या व्हडा साक्रामेंतांक सस्तांक आमा करुया. पूर्विरात्या रूपा बोतला नव्या रीती आधार्या salvon meccia escutisiam babartace boltipiam zase bhap tase sputa ulasani stutisa potvi mahima sasna sasna ekastalyan hasita tugato gancha spirita samasami navartra. प्रार्थुया येसुया जेजो ख्रिस्ता या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय.
तुझे सोडवण्याचा बल सदांच आमचे ते आम्ही बघी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आम्ही मान करू आमकां दैन फवखन जो जियेत आणि राज करताय ससनाच्या ससना आमेन.